गजाली थोड्यो जनांतल्यो थोड्यो मनांतल्यो अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या आयच्या कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार आनी येवकार. गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें म्हान. खाशेली माळ सामान्यांतल्यान असामान्य कर्तूब गाजोवपी कांय गुणी गोंयकारांची तांच्या कर्तुबाची वळख घडोवपी ही माळ. तांच्या वांगडा भासाभास अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान ल्हान जालें म्हान. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळींत आमचे मदीं आसात गोंय शालांत मंडळाचे अध्यक्ष आनी ज्यांच्या फुडारपणा खाला फाटलीं 2 वर्सां शालांत परीक्षा घडोवन आयल्यात ते भगिरथ सर शेटये. सर तुमकां आमच्या स्टुडियोंत नमस्कार आनी येवकार. नमस्कार. सर फाटलीं 2 वर्सां कोविडाच्या कारणाक लागून लॉकडावन आनी ह्या लॉकडावना भितर आमकां सगळ्यांक खबर आसा परीक्षा जातल्यो काय ना अशी परिस्थिती आशिल्ली. आनीक राजकीय विरोध आशिल्लो. राजकीय तुमकां फुडाऱ्यां कडच्यान वेगळे वेगळे तरांचो प्रेशर येतालो. सामाजीक संस्थां कडच्यान प्रेशर येतालो. अशा वेळाचेर सामकें घट रावन स्ट्रॉंग रावन तुमी परीक्षा जातल्योच हो निश्चय केलो आनी सबंद गोंयच्या शिक्षणीक संस्था तांचे कडेन संबंदीत सगळ्या घटकांक बरोबर घेवन तुमी परीक्षा घेवन दाखयल्यो, जैतवंत करून दाखयल्यो आनी एक देख दाखोवन दिली की एक अध्यक्ष किंवा फुडारी जर स्ट्रॉंग आसत, निश्चयी आसत जाल्यार केदीय मोठी गजाल साध्य करूं येता, कितल्याय व्हड आडमेळाचेर जैत मेळों येता म्हणून. 2 वर्सां सर आमकां खबर आसा परीक्षा कश्यो जाल्यो. 2020तली एग्जाम आनी 2021तली आनी 2022तली निमणी परीक्षा आयच्यान सुरवात जाल्या आनीक मेन पेपर जे आसा ते 7 तारखेच्यान सुरवात जाता. अशा वेळाचेर सर फाटल्या 2 वर्सांचो अणभव कितें आशिल्लो? पयले फावटी हांव तुमचे सगळ्यांचे उपकार आठयता फॉर गिवींग मी दीस ऑपॉर्च्युनिटी अग्नी सर अँड युअर एंटायर टीम. थँक्यू. 2020 हांव सेक्रेटरी बोर्डाचो आशिल्लो आनी दॅट वॉज अ टायम समवेअर इन मार्च एप्रील 12वीची परीक्षा सुरू जाल्ली आनी एक 3-4 पेपर आसतना आमकां कळ्ळें की खंय तरी लॉकडावन जाता आनी 10वीची परीक्षा सुरू जावंक नाशिल्ली आनी सडनली सरकारान ठरयलें की ना कॉल ऑफ करप म्हणून. आनी दॅट वॉज बिकॉज ऑफ कोविडाक लागून आनी सबंद देशभर जगभर कोवीड प्रसार जाल्लो आनी इट वॉज व्हेरी हायली रिस्की ऑल्सो. कोणूच रिस्क घेवंक म्हाका नाशिल्लो आनी 2020 तशे गोंयांत व्हडलेशे केसीसय नाशिल्ले. सुरवातीक 1-2 केसीस आशिल्ले आनी मागीर कशें जालें की आमी कॉल ऑफ केली. मागीर ताचेर लॉकडावन जालें आनी जवळ जवळ मे एंडाक परिस्थिती सुदारपाक जेन्ना आयली तेन्ना सरकाराच्या निर्देशान आमी डिसिजन घेतलो की आमी ती एग्जाम करुया म्हणून. आनी ते 4 पेपर आनी 10वीची परीक्षा अशी दोनूय वांगडा सुरू जालें. 12वीचे 4 पेपर उरलेले आनी 10वीची परीक्षा सुरूच जावं नाशिल्ली आनी हे जवळ जवळ लास्ट वीक ऑफ मे 2020 आनी दोनूय एग्जामी सुरू जाल्ले आनी जी सिटींग अरेंजमेंट आशिल्ली न्ही अग्नी सर, ती सिटींग अरेंजमेंट अशी आशिल्ली की म्हणजे प्रत्येक सेंटराचेर जवळ जवळ 300-400 भुरगे अशे येताले आनी सडनली मागीर आमी विचार केलो हांवें आनी त्या वेळचे चेअरमॅन सामंत सर की हें अशें जमचें ना. म्हणजे तेन्ना सिटींग अरेंजमेंट पूर्ण बदल करूंक जाय आनी एका दिसांत म्हणटा तशें आमी ठरयलें की ना सगळीं सेंटर्स आहा ती त्या ज्या शाळां कडेन 100 किंवा ताच्या पेक्षा जे भुरगे आसात त्या शाळांचे सिटींग अरेंजमेंट तेंच्याच स्कुलान जातली. फक्त सुपरवायझर आसा तो दुसऱ्या कडल्यान येतलो. हो खूब बरो निर्णय आशिल्लो सर. हय आनी सगळी कडेन ते म्हणजे इतली हे इन्स्ट्रक्शन्स दिवपाक आमचे कडेन टायमय कमी आशिल्लो. ती इन्स्ट्रक्शन सगळ्यांक पावयली. शॉर्ट मिटिंग्स घेतले खंय खंय आमकां वचून. म्हणजे इट वॉज रियली अ नायटमेअर फॉर अस. म्हणजे बोर्डात म्हणजे अशें दिसलें की रेग्युलर एग्जाम बरी आशिल्ली पूण हें न्ही. आनी खंयच म्हणजे जवळ जवळ आमी कितें ठरयलें की त्या वेळार आनी एक बदल की आतां जेन्ना भुरगे येतले न्ही तेन्ना भुरगे एवरीबडी वील बी अंडर टेन्शन म्हणून एक फ्रंट लायन एक 3-4 व्हॉलंटियर्स आमी दवरले. तातूंत आमी पॅरंट्साकय इनवॉल्व केले. जी सिस्टम अजुनूय चालू आसा ती कित्याक जेन्ना भुरगो सेंटरार येता न्ही तेन्ना ताका खंय तरी तो कळना कित्याक आपलो खंयच्या ब्लॉकात आपण पडला, आपलो सीट नंबर खंय लोकेट जाला आनी दीस इज द टायम वेर म्हणजे तांणी मास्क घेतला काय ना, फेस मास्क आसा काय ना, सॅनिटायझर ताचे कडेन आसा काय कितें आनी ताची सगळी वेवस्था करपा खातीर फ्रंट लायन हे आमी घेतलेली. आनी ह्याच कारकिर्दीत आमकां न्ही आनी एक जबाबदारी आयली ती कर्नाटक बोर्डाची जे वास्को
एक जवळजवळ 2 स्कुलांनी जवळजवळ 100 भुरगे आशिल्ले ते कर्नाटक बोर्डाची एग्जाम आन्सर करताले आणि सडनली सरकारान डिसिजन घेतलो की ती एग्जाम बोर्डान करप गोवा बोर्ड हय आणि तांचे कॉन्फिडेन्शियल मटेरियल म्हणजे जवळजवळ तांचे कडेन 8 लाख भुरगे हे एसएससीक बसतात म्हाका कर्नाटक बोर्डाचे चेअरमॅनान ताणें फोन केलो सर म्हणाल 8 लाख भुरग्यांचे भवितव्य तुमचे हातात आहा म्हणजे तुमच्या कडल्यान जर पेपर जर सपोज कितें जालें जाल्यार ती सगळे 8 लाख भुरग्यांचे सगळे पेपर चेंज जावंक येता पूण ती सुद्दां एग्जाम आमी म्हणजे पर्सनली मॉनिटर करून आनी त्याच वेळार ही घेतली आमी वास्को सेंटराचेर एक सेंटर आमी ओपन केलें थंय फूल प्रोटोकॉल करून म्हणजे एका क्लासीत 12 भुरगे दवरून फूल प्रोटोकॉला तर्फे आमच्या सगळ्या एंटायर टिमीन ती एग्जाम घेतली आमी मॉनिटर केली आणि व्यवस्थित रित्या तांचे ते पेपर्स आसा ते पावयले ऑफकोर्स तांच्या कडल्यान आमकां मदत आशिल्ली अशें एक ते चॅलेंज आशिल्लें त्या वेळार सर खूब तोखणाय करपाक जाय गोवा बोर्डाची आणि गोवा बोर्डा कडेन संबंधीत सगळे संलग्न अशा सगळ्या टिचर्स हेड्स ऑफ द इन्स्टिट्युशनांची कित्याक कारण त्या वेळाचेर एग्जाम जाली आनी कसलोच अनुचित प्रसंग किंवा वायट गजाल घडली ना कारण सगळी जबाबदारी जी आशिल्ली तुमी सांगले की फ्रंटलायन हें आसताले व्हॉलंटियर्स आसताले आयले त्या बरोबर सगळें चॅक करपाक भुरग्याचो टेम्परेचर चॅक करपाक सॅनिटायज करपाक भुरग्यांक आनी इतली सारकी बारीकसाणेन वेवस्था दवरिल्ली आशिल्ली की कसलीच गजाल घडनासतना परीक्षा घडून येवपाक पावल्यो आतां ह्या वर्साक तुमी परीक्षेचो पॅटर्न थोडोसो बदललो आनी तो खूब प्रभावी जालो अशें खूब पालकांचें म्हणणें आसा विद्यार्थ्यांचेंय तशें मान्य आसा ह्या वर्साची परीक्षा सर वेगळी कशी आशिल्ली बाकीच्या वर्सां परस अगदी सर 2020 आमी एग्जाम घेतली रिजल्टय डिक्लेअर केलो पूण हे जे कोविडाचें सिच्युएशन आसा पळय ते कोविडाचें सिच्युएशन तशें दवरलें ऑनलायन क्लासीस कंटिन्यू उरले आणि 21 अशी सिच्युएशन आयली की ती 21ची एग्जाम जावंच शकना म्हणजे पूर्ण भारतभर जगभर अशें लॉकडावन चालूच आशिल्लें अशें कोविडाचो प्रसार खूब व्हडल्या प्रमाणात जाला आणि मागीर 21ची सगळी आमची तयारी जाल्ली सगळी सेंटर्स आमी ओपन केली सगळे प्रिंटींग सुद्दां आमचें सगळें रेडी आशिल्लें आणि सरकारान म्हणजे सगळ्यांनी ठरयलें की बऱ्याचशा बोर्डांनी सुद्दां ठरयलें की एग्जाम ही घेवप ना भुरग्यांच्या हेल्थाक लागून भुरग्यांच्या सेक्युरिटीक लागून किंवा एग्जामिनेशन पर्सनल जे आसतले तांच्या सेक्युरिटी लागून एग्जामी घेवप ना सो 21 आमी ती एग्जाम बेस्ड ऑन इंटरनल असेसमेंटाचेर घेतली म्हणजे 10वेच्या भुरग्याक 90चे मार्क्स इंटरनल आणि 10वेक ताचे इंटरनल मार्क्स कितें पडले त्या बेसिसचेर केली ती आणि 12वेक मागीर 10वी 11वी आणि 12वेचे इंटरनल अशा हाचेर केलें आणि त्याच वेळार जेन्ना तो फॉर्मुला काडलो म्हणजे आमी फॉर्मुला हो ठरयलो त्या वेळार म्हज्या तकलेंत कितें आशिल्लें की आतां 21ची एग्जाम ही आमी इंटरनल असेसमेंटाचेर करता आणि हे करता म्हणसर म्हजे कडेन जून आयलो म्हणजे फुडलें वर्स आतां फुडल्या वर्साक हांव कितें करतलो हो म्हजे कडेन प्रश्न आसलो म्हणटकच हांवें 21 त्या वेळार हांव सेक्रेटरी आसा आणि 21 आतां कशें म्हणजे 21चो रिजल्ट जायत आयलो 21 तेन्ना इंटरनल असेसमेंटाचेर तो रिजल्ट जालो आतां 22 आतां कितें करपाचें आमी 22चे आतां कशें करतलो काय म्हणटकच आमी ठरयलें की ना ती टर्मिनल सिस्टम म्हणटकच 50% पोर्शन जो आसा तो पयल्या टर्माक जातलो आणि 50% जो आसा तो सेकंड टर्माक जातलो अशें हें जुनांतून आमी तें केलें म्हणजे 21 हांवें जेन्ना चार्ज घेतलो फेब्रुवारी 8 2021 हांवें चार्ज एज अ चेअरमॅन म्हणून घेतलो तेन्ना म्हजे कडेन यक्ष प्रश्न कसलो की 2021चो रिजल्ट बेस्ड ऑन इंटरनल तयार करप आणि 2022ची तुवें फुडली आतां फुडें तुजे कडेन कितें फिचर आसा फुडें कशी स्कीम केल्या ती करप आणि जवळजवळ जुलय एंडाक दुसरी स्कीम आयली जातूंत आमी टर्मिनल सिस्टम इंट्रोड्यूस केली आणि टर्मिनलात 50% पयल्या हेका आसतलो 50% दुसऱ्या हेका आसतलो आणि 50%क आमी कितें केलें की पयल्या टर्माक सगळे जे क्वेश्चन्स आसात ते मल्टिपल चॉयस क्वेश्चन सगळ्या पेपरांनी मल्टिपल चॉयस क्वेश्चन जातले थोडे लँग्वेजीस 1-2-3 लँग्वेजीस आसात तातूंत मात्र आमी तांकां मॅन्युअली म्हणजे थोडे एक लेंथी आन्सर्स आसतले किंवा 2 मार्काचे आन्सर ते करेक्शन करपाक म्हणजे मॅन्युअली बरोवपाक दिले पूण इट वॉज ऑल्सो म्हणजे हो सुद्दां प्रयत्न म्हणजे दोनूय एग्जामी 10वेची आणि 12वेची पयली एग्जाम जी आसली ती मल्टिपल चॉयस क्वेश्चनाचेर आणि दुसरी आतां जी आमी एप्रिलाक करता ती सब्जेक्टीव आसा ती उरलेल्या 50%चेर आसली आमी एक फॉलो केलें हांगा की जो कर्टेल पोर्शन आसा म्हणजे जो 28% किंवा 30% जो पोर्शन आसा न्ही तो तसोच दवरलो आणि हे दोनूय एग्जाम म्हणजे 22ची एग्जामीक केल्ले आसा
सर मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनाचो तुम्ही उल्लेख केलो आणि जी पहिली टर्माची एक्झाम झाली ती बेसिकली इट वॉज मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्ह टायप क्वेश्चन सगळे किती अनुभव आशिल्लो कशे तरेन भुरग्यांनी आन्सर केली किंवा वॉट वॉज द परफॉर्मन्स भुरग्यांचो ह्या एक्झामीक हो जो अनुभव आसा पळय मल्टिपल चॉयस क्वेश्चन खरोच एक वेगळ्या तरेचो मल्टिपल चॉयस क्वेश्चन आशिल्लो आमी कितें केलें की 2021 एग्जाम आमची बेस्ड ऑन इंटरनल असेसमेंट जाली आणि मागीर कितें जालें आमचे कडेन सायन्स स्ट्रिमाक म्हणजे जो भुरगो 10वी पास जाल्या उपरांत सायन्स स्ट्रिमाक कशें एडमिशन घेतलं बऱ्याच स्टेटींनी ठरयलें की ना सायन्साक कशें एडमिशन घेतलें तर थोडे कडेन तांच्यांनी ती म्हणजे एंट्रन्स एग्जाम दवरली सायन्स स्ट्रिमाक आणि आम्ही त्याच वेळार सरकाराच्या आदेशानुसार किंवा बोर्डाच्या नियमानुसार म्हणजे बोर्डान आमी एक डिसिजन घेतलं की आम्ही एक तांकां हे करूया एडमिशन घेवप एडमिशन क्रायटेरिया ही डायरेक्ट ऑफ एड्युकेशन घेता पण डायरेक्ट ऑफ एड्युकेशन सांगलें की तुमी ती एग्जाम घ्या म्हणून आणि तो सुद्धा काळ कसो आसलो की कोविडाचोच काळ आशिल्लो जवळ जवळ आमी ऑनलायन एप्लिकेशन्स मागयली ताचे आनी प्रचंड प्रतिसाद असो ताका म्हणजे ह्या एग्जामीक कोण कोण बसतले आसले तर जे CBSE जे भुरगे आसात CBSEचे जेंच्यांनी आन्सर केल्यात ते भुरगे बसतले मागीर ओपन दुसऱ्या स्टेट बोर्डांतल्यान आयले ते भुरगे बसतले म्हणजे तांच्या खातीर आमी पोर्टल वेगळो ओपन केलो आनी आमच्या भुरग्यां खातीर आमी वेगळो पोर्टल केलो आमच्या सगळ्या स्कुलांक आमी ते स्कूल पोर्टलांतल्यान तुमी लॉगीन करा आनी ती एनरोलमेंट घ्या म्हणून आनी पूर्णपणे ऑनलायन खंयच बोर्डात कोणी येवन तो फॉर्म भरप असलें कांयच ना सो ऑनलायन पद्दतीन ते भुरगे आयले जवळ जवळ 800-850 भुरगे हे अदर स्टेटांतल्यान आयले अदर स्टेट बोर्ड CBSE आनी दुसरे आनी बाकीचे जवळ जवळ आमचे 7,000 भुरगे हे ह्या आमच्या स्टेट बोर्डांतल्यान त्या एग्जामीक बसले ती सगळी एग्जाम आसली ती मल्टिपल चॉयस क्वेश्चन्स आशिल्ली म्हणजे 60 मार्क्साचे क्वेश्चन 60 म्हणजे एक मार्काचो एक क्वेश्चन असे 60 क्वेश्चन मॅथ्साक असले आणि 60 क्वेश्चन सायन्साक असले आणि ती एग्जाम आम्ही अशी सेम म्हणजे सेंटर्स ओपन केली पूर्णपणे प्रोटोकॉला तर्फे हेल्थ प्रोटोकॉल फॉलो केलो आणि ताजो रिजल्ट कित्याक जवळ जवळ एडमिशन जाय नाशिल्लें की रिजल्ट आमचो जवळ जवळ जून जुलयच्या एंडाक 10वेचो रिजल्ट आनी जाल्लो आसा आनी तांकां आतां एडमिशना खातीर जो तो कॉलेजींनी धांवतालो म्हणजे 11वेक घेतालो थोडे कडेन अशें आयिल्लें आमकां की चल थोड्यांनी बेस्ड ऑन इंटरनल हांवें तशें ना ऑलरेडी एग्जाम अनावन्स जाल्ली आसा आनी जो फायनल मेरीट जे ह्या एंट्रन्स एग्जामीक येतले त्या मेरिटाचेर ताचें एडमिशन ठरयतलें म्हणजे विदीन 24 आवर्स आमी त्या एग्जामीचो रिजल्ट दिलो 60 मार्क्स म्हणजे 120 मार्काचे ऑनलायन जे MCQ थंय आमी इंट्रोड्यूस पयली MCQ सुरवात केली आणि MCQ आमी ते इंट्रोड्यूस केली ते MCQचेर भुरग्यांनी ती आन्सर केली एग्जाम आणि ताजो रिजल्ट विदीन 24 आवर्स सगळ्या शाळांनी ऑनलायन धाडून दिलो एडमिशन एका दिसांत सगळ्यांचे एडमिशनाची जी प्रॉब्लम्स असले किंवा एडमिशन्स क्लियर जाले ताचे सायन्स स्ट्रिमाचे सर ह्या वर्साक परीक्षा सुरळीत जावच्यो आणि भुरग्यांक स्ट्रेस विरियत जावच्यो ह्या नदरेंतल्यान तुमी भुरग्यां खातीर खाशेल्यो येवजण्यो कितें आंखल्यात एक म्हळ्यार कितें जी टर्मिनल सिस्टम जी आसा टर्मिनल 1 आनी टर्मिनल 2 दीस इट सेल्फ इज दी वन स्टेप टू इंट्रोड्यूस नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 की भुरग्यांचेर न्ही भुरग्यांचेर स्ट्रेस एग्जामीक लागून स्ट्रेस आसचो न्ही म्हणून ताजी एक पयले फावट आसा हे टर्मिनल सिस्टम इंट्रोड्यूस करप ही टर्मिनल सिस्टम ह्या वर्सा म्हणजे 22-23 एग्जामीकय कंटिन्यू उरतली एक जालें कशें म्हणजे 50% पोर्शन असल्या कारणान भुरग्यांक टायम मेळटा इतलो स्ट्रेस येना आणि पहिली एग्जाम जी आसा ती मल्टिपल चॉयस क्वेश्चन्स आसा मल्टिपल चॉयस क्वेश्चनाक आमी कितें केलें की आमी जी आन्सर की आसा न्ही म्हणजे थोडे कडेन थोड्यांनी ते दुसऱ्या तरेन घेतलें की ताजे जे आन्सर्स की आसा न्ही ती आन्सर की आमी होस्ट केली आमच्या वेबसायटीचेर आणि तुमचे कितें क्वेरीज जर आसा कोणाक जर कितें डावट आसा जाल्यार ते डावट किंवा जर पर्टिक्युलर आन्सर सपोज चॅलेंज करपाचें आसा तुका म्हणजे बोर्डाच्या पद्दतीन एक आन्सर दिला आनी दुसरें आसा जाल्यार ते चॅलेंज करपाकय वाव आशिल्लो आणि ते आमी दिले तांकां तातूंतल्यान आमकां काय क्वेरी जाले आनी ते सगळे रिजॉल्व केल्ले आसा आमी अशेंय केलां की कोणाक जर सपोज तो मल्टिपल चॉयस क्वेश्चन जो OMR शीट आसा ऑप्टिकल जो जाचेर तेंची बबल केल्लें आसा तो जर जाय आसत जाल्यार तोय आमी दिवपाक तयार आसा आनी तो दिलाय बी आमी बरेच कडेन म्हणजे ती टोटल ट्रान्सपरन्सी दवरली थंय आणि भुरग्यांक कळ्ळें की अरे ही आन्सर्स दिल्ली आसात आणि ही आन्सर सपोज बरोबर ना किंवा ही आन्सर आपणाक दिसता ती बरोबर ना जाल्यार तांणी जस्टिफाय करचें हे कित्या खातीर ना अशें थोडे कडेन एक आमच्या कडल्यानय म्हणजे आमच्या कडल्यान एक टायपो एरर जालो ना अशें ना पूण तो ऑलरेडी टेकन इंटू केअर म्हणजे तो इतले ते फिजिक्सा रिलेटेड आनी हांव स्वता फिजिक्साचो आसल्या कारणान ते तातूंत काय व्हडलेशें कांय नाशिल्लें तातूंत एक थोडोसो एक क्वेश्चन आसलो तो बट तो ऑलरेडी इट इज टेकन केअर ऑफ आणि ताजे अपडेटेड जे मार्क्स जे आसा ते ऑलरेडी स्कुलाच्या पोर्टलाचेर आसा आणि स्कुलाच्या पोर्टलार गेल्या कारणान स्कुलांक इन्स्ट्रक्शन दिल्ली की
तुमी ते तांचे जे मार्क्स आसात ते मार्क्स काडून तांकां भुरग्यांक दाखया म्हणून. थोडे कडेन आमकां हेड्सांनी दाखयलें की ना आमी ते मार्क्स मातशे डिले केले जाल्यार आतां तुमची टायम जाल्लो आसा रिवॅल्युशनाक जाल्यार आमी ती डेडलायन सुद्दां आमी एक्सेप्ट केल्ली आसा आनी तूं जर सपोज कोणूय भुरग्याक जर सॅटिस्फाय ना जाल्यार ताणें आमकां कळोवचें आनी आमी ताजो पेपरय जर रिवॅल्युशन आसा किंवा ताजे अपडेट जर सपोज ताका जर दिसता पर्टिक्युलर क्वेश्चन सारको आपण आन्सर केला पूण तो चूक असो आपणाक दिसता जाल्यार ताजेंय क्लॅरिफिकेशन आमी दिल्लें आसा. सर ह्या वर्साची एग्जाम जी आशिल्ली ती तुम्ही सांगला त्या प्रमाणे 2 टर्म्सांनी डिवायड केल्ल्यान खुबसो स्ट्रेस भुरग्यांचो कमी जालो. 21-22 जालें 22-23 खातीर सर तुमचे कितें येवजण आसात परीक्षा 22-23 खातीर ही जी सिस्टम आसा न्ही टर्मिनल सिस्टम ही तशीच उरतली. म्हणजे टर्मिनल 1 टोटल सगळे जे पेपर्स आसा ते MCQ फॉर्मॅटात येतले मल्टिपल चॉयस क्वेश्चन 40 मार्काचे क्वेश्चन 40 क्वेश्चन्स आनी एक मार्क धरलो जाल्यार 40 आसतले आनी दुसरो जो सब्जेक्टीव आसा तो टर्मिनल सिस्टम आसलो. एक कशें आसा अग्नी सर जाणा पयल्या जी टर्म जाली न्ही ताजो रिजल्ट जाल्या उपरांत किंवा ताजे मार्क्स मेळ्ळ्या उपरांत ताका सेपरेट मार्कशीट हें दिलें वयचें ना. तर टर्मिनल 1चे मार्क्स स्कुलाच्या पोर्टलार घातले जे स्टुडंटा कडेन वतले. टर्मिनल 2चे मार्क्स आमी एड करतले ते टर्मिनल 2चे मार्क्स कदाचित आमी तांचे कडेन मागीर दिवंक शकता रिजल्टा वेळार. सो टर्मिनल 1 आनी टर्मिनल 2 हे दोनूय मार्क्स वी वील ॲड टुगेदर आनी जर ते 80 मार्क्स जावंक शकता किंवा 70 मार्क्स जावंक शकता आनी जे पयलींचे जे सर्क्युलर जे आमचे आसा तातूंत फूल जो एक्सटर्नल कंपोनंट आसा ताका 21% पडोवंक जाय तो आमी आसा तसोच रिटेन केल्लो आसा. सो 21% हे बोर्डाच्या एक्सटर्नल कंपोनंट तांकां मेळोवंक जाय आनी इंटरनल ॲड करून जर सपोज टोटल जर 33% येता जाल्यार तो भुरगो ती एग्जाम पास जातलो. सो तो पासिंग क्रायटेरिया सेम आसा. सेपरेट टर्मिनल 1 मार्कशीट येवचें ना. सर आता नवे शिक्षणीक धोरण चालू जाला चालीक लायला आणि बऱ्याचशो गजाली नव्यो शिक्षणीक संदर्भात येत आसात. परीक्षेच्या संदर्भात नव्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसीक धरून कितें बदल येवपाची शक्यता आसा? आत्ता ह्या स्टेजीर ते सांगप थोडेशें कठीण वतलें पूण आमी कितें केलां की ज्या भुरग्याक जो सब्जेक्ट जो आवडीचो आसा आतां आमी मॅथ्स लेवल 1 लेवल 2 इंट्रोड्यूस केला आसा. कशें जाता की थोडे भुरगे 10वी जाल्या उपरांत मॅथ्स कंटिन्यू करिनात पूण तांकां खंय तरी लिटरेचरांत इंट्रस्ट आसता किंवा तांकां मॅथ्स सोडून आनीक कितें तरी इंट्रस्ट आसता. तर अशा भुरग्यां खातीर लेवल 2 जो विशय आसा न्ही मॅथ्स लेवल 2 हो आमी इंट्रोड्यूस केला. आणि जर सपोज भुरग्याक जर दिसलें की बाबा चल लेवल 2 करून आपणाक लेवल 1 आन्सर करूंक जाय म्हणजे रेग्युलर मॅथ्स आसा तो आन्सर करूंक जाय जाल्यार ताच्या खातीर तोय ऑप्शन आसा. म्हणजे रिजल्ट जाल्या उपरांत विदीन 3 वीक्स ताणें सांगूं येता की ना जी फाटल्यान ती तुमची सप्लिमेंटरी एग्जाम जी जातली त्या सप्लिमेंटरी एग्जामीक आपणाक रेग्युलर मॅथ्स घेवन बसूंक जाय. येस वी वील अलाव रेग्युलर मॅथ्स आनी मागीर तातूंत जर तो क्लियर जालो जाल्यार ताका बरेंच पडलें. पूण लेवल 2 घेतलो म्हणून ताच्या सायन्साच्या एडमिशनाचेर कितें फरक पडटलो तर ना. जे एडमिशन जे आसा सायन्स किंवा पॉलिटेक्निकाक हें एडमिशन ताज्या 10वेच्या मार्क्साचेर इरिस्पेक्टीव ऑफ ताणें खंयचे सब्जेक्ट घेतल्या ते लेवल 1 घेतला किंवा लेवल 2 घेतला ताजेर तें ठरतलें. आनी बोर्ड एडमिशन क्रायटेरिया ठरयना इट इज विथ द डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन. सो कोणी जशें म्हणचें न्ही की आपूण लेवल 2 घेतला आनी आपणाक सायन्स मेळचें ना तर तशें कांय ना आसा. ताणें लेवल 2 घेवनूय ताका सायन्साक मेळोवंक शकता आनी रेग्युलर मॅथ्स घेवन ताजें कशें हें आसा न्ही त्या प्रमाणे ताका ते सायन्साक घेवंक शकता. आमी एस्ट्रॉनॉमी म्हणून जो एक विशय आसा न्ही एस्ट्रॉनॉमी हो विशय आमी अंदूच्यान इंट्रोड्यूस केला. म्हाका दिसता सर गोवा बोर्ड हो पयलो बोर्ड आख्ख्या भारता भितर एस्ट्रॉनॉमी विशय लावपी असो जावं येता. जवळ 322 भुरगे हे त्या हेका बसले एस्ट्रॉनॉमी विशयाक बसले आनी फायन आर्ट्स नवीन इंट्रोड्यूस केला. म्हणजे जशें ड्रॉइंग टिचर आसा ड्रॉइंग एंड पेंटींग आमी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड किंवा जे स्पेशली एबल्ड भुरगे आसात तांच्या खातीर आसता. ओनो फायन आर्ट्स केला ताच्या खातीर एडिशनल बर्डन गव्हर्मेंटाचेर कसलोच ना. जो तुमचो टिचर जो ड्रॉइंग टिचर आसा तोच हो घेतलो. प्लस जे एस्ट्रॉनॉमीचो विशय आसा ताज्या खातीर आमी कशें केलें की एस्ट्रॉनॉमी खातीर एडिशनल टिचर ना जेका त्या विशयांत इंट्रस्ट आसा त्या विशयांत ताणें तो एस्ट्रॉनॉमी हो विशय शिकोवप आनी दे आर रियली एन्जॉयींग. म्हणजे आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. म्हणजे पयलीं एक जवळ जवळ आमी 50 स्कुलांत घेतले म्हणून ठरयलें पूण आयली ती जवळ जवळ 47-48 स्कुलां आयली. पूण आतां असो आसा की सर आपणाक घेवंक जाय ते एस्ट्रॉनॉमी विशय आनी विदावट एडिशनल बर्डन. म्हणजे ताका सुद्दां एस्ट्रॉनॉमी म्हणजे 10वे पर्यंत आयला. आमचो विचार आसा की तो कंटिन्यू एस्ट्रॉनॉमी हो विशय हो अप टू 12वे पर्यंत करप. आनी टू युअर इन्फॉर्मेशन म्हणजे एस्ट्रॉनॉमीचो थोडे पोस्ट ग्रॅज्युएट करपी सुद्दां कोर्सीस आसा. म्हणजे मुंबय युनिवर्सिटी सारकेले एस्ट्रॉनॉमीत पोस्ट ग्रॅज्युएट तुमच्यान करूंक मेळटा जाका फुडें भवितव्य करपाचें आसा करियर करपाचें आसा एस्ट्रॉनॉमीत ताज्या खातीर इट इज ए बेस
ही एक बेज अशी आमी सुरू केल्ली आसा. सर परीक्षा म्हणटकीत आपसूक स्ट्रेस आयलो खरें म्हळ्यार येवंक जायना पण येता पालकांचेर येता विद्यार्थ्यांचेर येता पर्टिक्युलरली भुरग्यांचेर येवपी स्ट्रेस एग्जामीच्या वेळा वेलो तो उणो जावचे ह्या नदरेंतल्यान मंडळान कितें प्रयत्न केले? आमी मेन जे हे केला म्हणजे एक म्हणजे तांचे जेन्ना ते सेंटराचेर येता न्ही सेंटराचेर तेन्ना सगळ्याच भुरग्यांनी स्पेशली 10वेचे भुरगे येता तेन्ना टोटली तांच्या खातीर हे नवीन एग्जाम आसता म्हणजे फर्स्ट एग्जाम इन देयर लायफ पब्लीक एग्जामिनेशन. म्हणून पयलीं आमी जे कितें केलां की सगळ्या सेंटराचेर न्ही कावन्सिलर आसचे अशें आमी GEDCक आमी पत्र केलां आनी तांच्यांनी आमकां भरपूर सपोर्ट केला. तांचे जे कावन्सिलर्स तांच्यांनी अपॉयंट केला ते ह्या सेंटराचेर आसतले. आतां सगळ्याच सेंटराचेर सब सेंटराचेर कावन्सिलर आसता अशें ना आसा. आमचे कडेन जवळ जवळ 31 सेंटर्स मेन सेंटर ही SSCची आसा 18 सेंटर्स ही 12वीची आसात आनी तातूंत प्रत्येक सेंटराचेर न्ही 3-4 किंवा 5-6 अशी सब सेंटर्स आसात. सो जो कावन्सिलर जो थोड्या स्कुलां कडेन ऑलरेडी तांचे कावन्सिलर्स आसात आनी जेंचे कडेन ना न्ही ते ऑन शेअरिंग बेसीस म्हणजे खंय तरी हांगा बसलो कितें क्वेरी आसा जाल्यार ती क्वेरी तेंचे कडेन केली किंवा भुरगो एकदम ब्लँक जाल्लो आसा जाल्यार ताच्या खातीर हेल्प ही कावन्सिलरा तर्फे वता. प्लस आमी मेडिकल ऑफिसर जो आसा प्रत्येक सेंटराचेर मेडिकल ऑफिसर म्हणजे एमर्जन्सी मेडिकल हेल्प जाय आसा ताका जाल्यार त्या पब्लीक हेल्थ सेंटराक किंवा जो गव्हर्मेंट मेडिकल ऑफिसर आसतलो ताजी एक नेमणूक केल्ली आसा जो आमचो कंडक्टर करता असो. आणि सगळे जे ब्लॉक्स जे आसा अजूनही आमचे एग्जामिनेशन हॉल जे आसा न्ही ते जवळ जवळ प्रोटोकॉल फॉलो करूनच आसतले आनी आसातूय बी म्हणजे एक नॉर्मली जर सपोज एक क्लास आसा 25 भुरगे बसतात जाल्यार ते एक जवळ जवळ 17-18 भुरगे आसतले नॉर्मल हेतून. जर व्हडलो ब्लॉक आसा जाल्यार कदाचित ताजेर एक 2-3 भुरगे हे वाडोवंक शकता म्हणजे जितलें करूंक जाय न्ही आमच्या कडल्यान ते आमी केल्लें आसा. सर खूब बरी गजाल ही जी आनी केल्या गोंय शालांत मंडळान की भुरग्यांचो स्ट्रेस उणो करपाक लास्ट मिनीट एग्जामीक गेल्ले थंयचो कावन्सिलर आसत किंवा मेडिकल ऑफिसर प्रत्येक सेंटराचेर हाका लागून पालकां मदीं एक आत्मविश्वास तयार जाला की आपलो भुरगो परिक्षेक वतलो आनी कसलीच भंय नासतना तो परत येतलो म्हणून त्या खातीर गोंय शालांत मंडळाची तोखणाय करपाकच जाय. सर ह्या वर्साक एकूण कितले भुरगे बसल्यात आनी तांचे खातीर कितें खाशेलें तुमकां अशें मार्गदर्शन करचें दिसता किंवा कितें तांकां स्पेशल एडिशनल फॅसिलिटीज आसात लायक फॉर एग्जांपल भुरग्यांक उदकाची बाटली भितर व्हरपाची सवलत तुमी फाटल्या खेपेक दिल्ली हे खेपेक दिल्ली आसा अशे तरेचे एडिशनल थोडेशे भुरग्यांक आनी कितें दिल्ले आसात अशे फॅसिलिटीज? ह्या वर्सा तरी SSCक एक 20,594 भुरगे बसलेले आसात आनी तातूंत न्ही 10,539 हे बॉयज आसात आनी 10,055 म्हणजे गर्ल्स जी आसात चलयो आसात ते कमी आसात बॉयजां परस हे SSCक आसात 10,539 आनी हायर सेकंडरीक 18,215 भुरगे बसलेले आसात. भितर बॉयज आहात ते 8,937 आसात आनी गर्ल्स आहात चड 9,278 चलयो आसात. आमचे कडेन न्ही टायम कमी आसा नाजाल्यार हांव ते एक्सप्लेन केला आसतलो. रिपिटर्स किंवा जे प्रायवेट भुरगे आसात किंवा जे ITI जे कोर्सीस करून आयिल्ले आसात न्ही 10वी जावन किंवा 10वी जावच्या परस 10वी जावच्या शिवाय ITI कोर्स केला जाल्यार तांच्या खातीर सुद्दां अशी स्कीम आसा की तांच्यांनी 2 खंयचेय पेपर घेतले न्ही लँग्वेजीस जाल्यार ताका इक्वलन्सी सर्टिफिकेट मेळटा 10वेची. आनी ज्या भुरग्यांची 10वी जाल्ली आसा आनी 12वी जावंक ना पूण ITI कोर्स तांच्यांनी केल्लो आसा जाल्यार तांच्या खातीर न्ही सेम स्कीम आसा 12वेचे खंयचेय 2 लँग्वेजीस तांच्यांनी घेवपाचे आनी 2 लँग्वेजीस घेवन तांच्यांनी जर सपोज ते क्लियर केले जाल्यार तांकां 12वेची इक्वालिटी सर्टिफिकेट मेळटा. त्याच प्रमाणे प्रायवेट कॅन्डिडेट जे आसा न्ही अंदूच्यान आमी कितें केलां की प्रायवेट कॅन्डिडेट हे जे आसात हे सगळे इंटरनल एसेसमेंट स्किमा अंडर येतात. जाता कशें की प्रायवेट भुरगो जेन्ना येता तो खंय तरी आपूण आमचे कडेन रजिस्टर करता आनी ताजो अभ्यास जायना कांय ना तो 8 दीस किंवा 2 दीस पयलीं आसतना अभ्यास करता. म्हणून आमी सगळ्या शाळांक सांगलां की जो भुरगो प्रायवेट कॅन्डिडेट म्हणून रजिस्टर करता त्या भुरग्याक तुमच्या कडल्यान मार्गदर्शन जावचें. तुमी ताचे इंटरनल असेसमेंट जे आसा म्हणजे कदाचित 3 टेस्टी आसत 4 टेस्ट तो तुमचे कडेन येतलो तुमच्या कडल्यान तुमी डिमार्केशन करात म्हणजे ताजे सिलेबस ताका दियात ह्या टेस्टीक हो सिलेबस आसतलो आनी अशें करून ताचे इंटरनल मार्क्स आमच्या कडेन 20% येतले म्हणजे एक थोड्याशा प्रमाणात तांकां सुद्दां एक हो रिलीफ दिल्लो आसा प्रायवेट कॅन्डिडेट. सायन्साक न्ही ह्या वर्सा 2,461 अशे भुरगे बॉयज बसलेले आसात आनी गर्ल्स आसात 2,619 म्हणजे चलयो हांगा चड प्रमाणांत आसा. कॉमर्साक 3,001 अशे भुरगे बसल्यात आनी 2,501 गर्ल्स बसलेले आसात.
आर्ट्साक न्ही ही फिगर मातशी तुमकां नोट करची पडटली. आर्ट्साक चलयो चड प्रमाण आसात, 3,316 चलयो बसल्यात आनी बॉयज आसात 1,441. वोकेशनलाचे मातशें हे चित्र हे नोट करूंक जाय की 2,034 बॉयज बसलेले आसात आनी 8,042 न्ही हे भुरगे हे चलयो बसलेले आसात. हे एक प्रमाण नोट करपा सारकें आसात. जवळ 400 स्कुलां SSC भुरगे स्पॉन्सर करतात आनी जवळ 106 हायर सेकंडरी 12वेक भुरगे स्पॉन्सर करतात. सर, NSQ ऑफ सब्जेक्टाचो तुमी उल्लेख केल्लो, कितें ताजी संकल्पना आनी कितें फायदो भुरग्यां खातीर? एकच तातूंत एक तुवें एडिशनल फॅसिलिटीज म्हटले न्ही, आमचे कडेन स्पेशल भुरगे जे आसात न्ही, स्पेशल भुरग्यां खातीर तांची स्कुलां किंवा लागींचे स्कूल ताच्या घरा कडल्यान हाजी एक फॅसिलिटी आमी दिल्ली आसा. तातूंत तांकां रिडर रायटर ही फॅसिलिटीज आसा. एक्स्ट्रा टायम जो आसा न्ही तो एक्स्ट्रा टायम त्या पेपरांनीच घातलेलो आसा. जर सिवियर केस आसत जाल्यार ताच्या खातीर एडिशनल टायम आमी दिल्लो आसा. प्लस तांचे जे विशय जे आसा न्ही, विशय आसा हे कंप्लीट म्हणजे फंक्शनल इंग्लीश आसतले, फंक्शनल मॅथ्स आसतले, अशे विशय तांच्या खातीर म्हणजे स्पेशल सिलेबस ह्या भुरग्यां खातीर केल्लो आसा. जनरली सगळ्या भुरग्यां खातीर न्ही फेस मास्क, जर सपोज फेस मास्क तांच्यांनी हाडूंक ना जाल्यार ते सेंटराचेर दिवपाची प्रोविजन आसा. बाटली ट्रान्सपरंट, उदकाची बॉटल्स ट्रान्सपरंट व्हरपाक अलाव आसा. तांच्यांनी मात्र ब्लॅक पेन न्ही, तांच्यांनी ब्लू बॉल पेनानूच त्यांनी बरोवचें पडटलें. हे तांच्यांनी काळजी घेवची पडटली. सर, सॅनिटायझर व्हेले जाता. आमचे कडेन सामको वेळ सर कमी आसा. एका मिनटा भितर सर सांगात की NSQ ऑफ सब्जेक्टाचे एडवांटेजीस भुरग्यांक. नॅशनल स्केल क्वॉलिफिकेशन फ्रेमवर्क हो जो विशय आसा न्ही तातूंत जवळ 16 विशय हे आयिल्ले आसा. आनी पंडीत सुंदरलाल शर्मा इन्स्टिट्यूट ऑफ वोकेशनल इन्स्टिट्यूट ही जी भोपाळची इन्स्टिट्यूट आसा ताणें हो सगळो सिलेबस केल्लो आसा. गव्हर्मेंट स्कुलां आसत किंवा एडेड स्कुलां आसत, हो जो विशय आसा हो 7वो विशय. बोर्ड 6 विशयांनी खंयच्याय 6 विशयांनी जर तो भुरगो पास जालो जाल्यार ते कन्सिडर पास करता. एक एडवांटेज कितें आसा, भुरग्यांनी 7 विशय घेतले ते NSQ ऑफ, आनी तातूंत आमचो एस्ट्रॉनॉमी आनी फायन आर्ट्स हो आयलो भितर. म्हणजे 7 विशयांतल्यान खंयच्याय 6 विशयांत तो क्वॉलिफाय जालो जाल्यार तो भुरगो पास जाता. ही एक एडवांटेज भुरग्यांक बरी आसा. सर, आयज तुमी आमच्या स्टुडियोंत आयले आनी परीक्षे संदर्भांतलो स्ट्रेस आनी सगळे आव्हानां सगळ्यांचेर मेकळी भासाभास आमचे कडेन केली. आमकां खात्री आसा पालक, शिक्षक, विद्यार्थी हांचे खातीर ही खूब म्हत्वपूर्ण अशे तरेची म्हायती तुमी आमकां दिल्या. चड आनीक चड तुमकां प्रुडंट मिडियाचे वतीन देव बरें करूं म्हणटा. आनी भुरगे जे आयच्यान परीक्षेक बसल्यात आनीक जनरल पेपरा खातीर 7 तारखेच्यान बसतले तांचे खातीर सगळ्यां खातीर सांगता, परीक्षा म्हणजे प्रेशर न्ही, परीक्षा म्हणजे प्लेजर. आनीक प्लेजर म्हणून परीक्षेक सामकार वचात. तुमकां सगळ्यांक हांव स्वता अनंत अग्नी आनीक गोवा बोर्डाचे चेअरमॅन भगिरथ शेटये सर हांचे वतीन तुमकां सगळ्यांक बरें यश हांव आवडयतां. आनीक शेटये सर, तुमी आमच्या स्टुडियोंत आयले म्हणून तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.